सांताक्रूजची पंचायत शेतात कोयराच्यो राशी मारता म्हणून प्रुडंटाचो रिपोर्ट येतनाच 24 वरां भितर इम्पॅक्ट। सरपंचान जेसीबी हाडून शेतांतले फोंड पुरयले। शेतकार म्हणटात पंचायतीचो बेजबाबदारपणा। सरपंचय म्हणटात साळगांव प्लांटांत कोयर घेना जाल्ल्यान दिसपट्ट एकठांय जाल्ल्या कोयराचो विलो लावपाचो प्रस्न। आनीक उपाय नाशिल्ल्यान पंचायतीन खंय ही तकली चलयली। सांताक्रूज पंचायतीचे कर्म प्रुडंटान आयतारा एक्सपोज केल्ले। पंचायत अशे तरेन फोंड मारून कोयर शेतांनी पुरयता म्हणून रिपोर्ट केल्लो। सोमारा सकाळ मेरेन इम्पॅक्ट। अनसेग्रिगेटेड अनट्रिटेड कांय ना डायरेक्टली काढून भितर उडयलो थिंगासर। आनी ते म्हाका दिसता तेजे प्लॅन कितें आसलेलो ती इले माती घालप आनी पुरप कशें वास येना जावपाक कशें। आफ्टर द रिपोर्ट जाले उपरांत प्रुडंटान सकाळी फुडें म्हाका दिसता ते सरपंचान तांकां डायरेक्ट केलें की बंद करचें म्हणून। ताजें म्हणणें की दॅट इज ही थॉट दॅट इट वॉज पंचायत एरिया, पूण पंचायत एरिया यू नो ओके तेणें सारकें पळोवंक जाय आसलें। आनी पंचायत एरिया लागून जाल्यार ना लागून जावं अशें पुरप म्हणजे गार्बेज इज कम्प्लिटली नॉट अनवॉरंटेड। रिपोर्टार म्हाका सकाळी फुडें हांव 10 सुमार पणजे वयतालो तेन्ना पळय जाल्यार हिंगासर जेसीबी आहली। तर ती जेसीबी आमी सगळो तेजो फोटो बी काडलो, व्हिडियो काडलो, तो पुरयतालो। आमी विचारलें कोणें तुका पुरय म्हणून सांगलां, सरपंचान म्हणून। सो ताका लागून आमकां हे कन्फर्म जालां की सरपंचानूच केलां हें काम। शेतकार म्हणटात पंचायतीन केलां तें सारकें न्ही। हांव कितें करता हिंगा पावसान शेत रोयता आनी हो आतां पीठ मारला पळय तेणी 3 मीटर डीप मारला आनी इट इज जस्ट 1 मीटर फ्रॉम माय रायस प्लांटेशन फील्ड। आनी आतां हांव बिफोर रेन वेजिटेबल प्लांटेशन करता, वॉटरमेलन प्लांटेशन करता आनी ताका उदीक घालपाक म्हाजी बांय आहा। सो ते बांयचें उदीक आमी ताका यूज करता। आतां ताणें 3 मीटर डीप मारला आनी तो सगळो कचरो घातला। आतां काल पावस येवन तें सगळें उदीक जालां आनी तें उदीक सारें पळोवपाक पॉयजन कशें दिसता। ते पॉयजन सगळें आतां म्हाजे बांय कितें जाल्यार म्हाजी बांय कॉन्टेमिनेट जातली आनी तें उदीक यूज करूंक जावचें ना। सो हांव न्हू आतां अशें कशें करता तें कोण तरी हाडटा आनी रातचें घालता आनी कितें करता म्हूण हांव न्हू, दीस इज व्हेरी इल्लीगल। साळगांव प्लांटार कोयर घेनात, 12 सुवातींतल्यान डेली कोयर एकठांय करतात, ताचें कितें करप हो प्रश्न। निमाणे खंय पंचायतीन ही तकली वापरली। मार्चान एक एंड ऑफ द मंथ तेणी आमचो ट्रक गेलोलो, पत्तो धाडलो। जेन्ना सालिगांव प्लांटान ट्रक आमचो गार्बेजीचो भरलेलो पत्तो धाडलो, सो म्हाका टेंशन जालें, आतां कलेक्शन करतलो खंय। सो हांवें डिसायड केलें इमिजिएटली, हांवें म्हाज्या थोड्या पंच मेंबरांक सांगलें अशें जालें, आमच्या MLAक हांवें घुमयलें, बाबा अशें जालां सालिगांव प्लांटान घेयना गार्बेज। सो इमिजिएटली हांवें कितें केलें, इस्टरा दिसा हांवें सकाळीं JCB हाडली आनी एक पीठ काडलें। आतां वेट गार्बेज प्लास्टिकान आसता आनी वेट गार्बेज आमी तितून घाल्ली आनी उरलेली प्लास्टीक तेणी वयर धरली। हांव मानून घेताय कितें की प्लास्टीक शेतांनी घालूंक जायना, पूण आमी प्लास्टीक घालूंक ना, आमी वेट गार्बेज भितर घाल्ल्या, ओन्ली वेट। आनी ड्राय गार्बेज आमी त्या रुमार डांप केली वचून। कित्याक करची पडली, कित्याक जी 12 स्पॉट आहा आमचे कालाफ्रा ती आमची बायलां काले करून रावता ट्रकाक, आनी जेन्ना ती ट्रक येना ती थिंगाच डांप करून ती चोरली म्हणटच दुकरां आनी सुणी येता आनी ती गार्बेज सगळी फोडून उडयता। सो जाता कितें प्रॉब्लेम मागीर, इतलें करून मागीर लोक सरपंचाकूच ब्लेम करता। मागीर फाल्यां सरपंचाच्या नांवान बॉम्ब मारतले, बाबा सरपंच कांयच करना म्हण। आनी जी म्हाजी 12 स्पॉटाचेर कलेक्शन केलेली आहा ती वेट गार्बेज समज सुण्यांनी आनी दुकरांनी समज फोडून उडयली, फाल्यां ते केलें म्हणटच सरपंचाकूच ब्लेम करतलो लोक। सरपंच कितें करता काय म्हणजे सगळें रस्त्यार पडलें आनी कितें, मागीर त्याच कामाक लागून म्हाका हें एक्शन घेवचें पडलें। हे पयलीं पंचायतीन कोयर लासलो म्हूण खंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एक्शन घेतिल्ली। सांताक्रूज 4 वाटांनी वाडटा, सगळो मतदारसंघ पिडयेत घालपाचो प्लान आनी कोयराविल्याच्या वेवस्थेची ही दशा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार। गोवा मेडिकल कॉलेजींतली दोनूय कॅन्टीनां FDAन बंद केली। सोमारा FDAन धाड घालून थंयची परिस्थिती पळयले उपरांत कॅन्टीनां बंद करूंक सांगल्यात। हे पयलीं FDAन थंय इन्स्पेक्शनां करून कॅन्टीनाचो दर्जो सुदारात, नितळसाण दवरात म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरांक चिटकावणी दिल्ली। FDAन कॅन्टीनाचेर धाड घाली। कॅन्टीनांत कांयच सारकें ना म्हूण रिपोर्ट केलो। कॅन्टीन सोमतेच बंद करूंक लायले। 15 दिसां भितर कॅन्टीनवाल्यान फूड सेफ्टी कायद्या खाला रजिस्ट्रेशनाक परत अर्ज करचो म्हूण FDAन ऑर्डर दिल्या।
शिल्पकला अकादमीतल्या कॅन्टीनाकूय एफडीएन लॉक मारले. कॅन्टीनवाल्याक सांगले दनपारां दोनांक डायरेक्टराक मेळूंक यो. डायरेक्टराक मेळूंक गेल्यार डायरेक्टर ना. डायरेक्टर खंय 2-3 दिसांनी येतलो. कॅन्टीनवालो म्हणटा कॅन्टीन काय बरें चल्लां, कोणाचीच कसलीच कंप्लेंट ना. डायरेक्टर आमी गेले तर तो एक रिचर्ड म्हणून मेळ्ळो आमकां, पण डायरेक्टर ना म्हणलो. डायरेक्टर आनी 2-3 दिसांनी येतलो म्हणलो. म्हणल्यार आमकां इतकी आतां वर्सां आमी हांगा रनिंग करता म्हणल्यार केन्नाच आमकां अशें प्रॉब्लम ना आनी आमी सदींच लोकांक बरो फूड दिता. इफी येदी व्हडली इंटरनॅशनल इफीक आमी हांगा सगळें सप्लाय करता, VIP ऑर्डर करता, A to Z तांकां आमी ऑर्डर आमच्योच आसता. खंय कला कॉन्फरन्स करता, सगळ्यांची कॉन्फरन्स A to Z, आर्ट एंड कल्चराचे कॉन्फरन्स, हायर एड्युकेशनाचे कॉन्फरन्स, A to Z आमी तांकां हे ऑर्डर तेंच्यो हांगाच आमकां येता मुद्दम. कित्याक आनी आमचे कडेन तेंचे एप्रिसिएट लेटर सुद्दां आसा. कित्याक खंयच्या तेका आमी केन्नाच कमी पडोवंक ना. आनी आयज अचानक हे एकाच जेवणाच्या टायमार येयल्यात आनी अचानक आमी म्हटलें कितें एफडीचे आमी येयल्या म्हणले. आनी म्हटलें बरें चरा भितर आनी काय. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी सुभाष कुटवळकार. देशांत दलितांचेर अत्याचार जाता म्हणून निशेध करूंक देशभर काँग्रेसीन दीसभर उपास म्हणून केलो. गोंयच्या काँग्रेसीनय पणजे आझाद मैदानार सकाळीं 11 ते सांजे 5 मेरेन धरणे आंदोलन केलें. सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत अनुसूचित जाती आनी जमाती प्रतिबंधक कायद्यावेल्यान पातळिल्ल्या दलित आंदोलनाच्या फाटभुंयेर काँग्रेस देशभर प्रतिकात्मक उपासाक म्हूण बशिल्ली. BJP खंय दलित विरोधी. 2 तारखेक जो भारत बंद म्हणून जो पुकारलो तो भारत बंद हो जावचो म्हणून प्रयत्न केल्लो. सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे भारत बंद हो सक्सेस जावचो म्हणून प्रयत्न केल्लो, पूण तांकां यश आयलें ना. बऱ्यापैकी तो सक्सेस जालो, पूण काही भाव आमचे अन्ना जाले. आनी हेच्याच खातीर निशेध करपा खातीर आमी पीस आनी हार्मोनी म्हणटा शांती पळोवपाक, शांती हांकां बुद्धी दिवची हेजे खातीर जो आमचो राष्ट्रीय अध्यक्षान जो आदेश जारी केलो ते आमी मानतात आनी ताका लागून आमी सगळीं बसलेले आसात. आमी आयज 11 वरां स्टार्ट केलें, 5 वरां बसतले आनी आमी उपास करून आमी दाखयतले की आमचो राष्ट्रीय अध्यक्षचो आदेश आमी हे करतात आनी जी हांगा जे कितें चल्लां ताका शांतता करपा खातीर आमचे सहकारी म्हणून आमी आज बसले आसात. राजकीय फायद्याक लागून काँग्रेस दलितांक कुबणावन घालता आनी समाज फोडटा म्हूण BJP बोवाळ मारता. शांताराम म्हणटा काँग्रेसूच खंय लोकांक एकठांय दवरूंक शकता. फुटीरता निर्माण करपाचें हें चल्लां. जर तर एट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रॉसिटी एक्टांक कितें जर दोश आसूं जाय ते दुरुस्त करपाक जाता. सुप्रीम कोर्टान सांगपाचें सरकाराक हे अमके अमके दोश आसात ते तुमी सुदारात. सुप्रीम कोर्टान कितें केलें ते सुदारपा सोडून आपणेच एमेंडमेंट पास केलो, आपणेच एमेंडमेंट बरयलो, डायरेक्शन दिली आनी सुप्रीम कोर्ट कांय करूं शकना. नरेंद्र मोदी कांय करूं शकना. उलट नरेंद्र मोदीचो लॉ मिनिस्टर पळय आसा रविशंकर प्रसाद हो सांगता आमकां कांय खबर ना, आमी थंय पार्टी नाशिल्ले ते गव्हर्मेंटाचो लॉयर थंय वचून कित्याक उलयतालो. आनी जर तर पार्टी तुमकां कोणूकच ना तर तुमी एप्लिकेशन कित्याक केलें ना आमकां पार्टी करची म्हणून. म्हणटकीच ही पळय हे लोक पळय आसात शेड्यूल्ड कास्ट आनी बारीक जमातीच्या विरुद्ध आसात आनी बारीक जमाताक आमीच काँग्रेसीच एकठांय हाडूंक शकतात बाकी लोकां बरोबर. प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.